गोंय प्रदेश काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी शेनवारा पालये किरणपानी वाठारांत आरोंदा किरणपानी पुला कडेन आशिल्ल्या पुलीस चौकेचेर वचून थंय आशिल्ल्या पुलिसां कडेन महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत रेतीची आयात करतात ताचे बद्दल चवकशी केली। महाराष्ट्रात पास दिवपाची पद्धत ना, त्यांची रेवेचे ऑक्शन जाता, म्हणजे न्हंयचे कुडके 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 करून ते ऑक्शन घेतात आणि ते ऑक्शन रिसीव असता, बट दॅट इज नॉट परमिसिबल फॉर ट्रान्सपोर्ट। पास लिगली ना नाही ते महाराष्ट्रात लिगलच ना पास। रॉयल्टी वगैरे खंय भाग घेता महाराष्ट्रात एकदा ऑक्शन झाले की थंय रॉयल्टी ना। महाराष्ट्रात एकदा ऑक्शन झाल्या उपरांत रॉयल्टी ना। सर आमचे पीएमचे पास जाल्यार सांडू करप पळय म्हणटा पास ही ऑर्डर गोंयच्या लोकांच्या विरुद्ध पोटापाण्याच्या विरुद्ध आसा। गोंयांत सगळे कडेन रेती विकपा खातीर बंदी ना, मात पेडण्यातल्या केरी पालये गांवानच बंदी कित्याक असो प्रश्न आदलो आमदार जितेंद्र देशप्रभून केला। तशेंच जिल्लो अधिकारी कार्यालयान काडिल्लें परिपत्रक फाटीं घेवन लोकांक रेवेचो वेवसाय चालू करचो नाजाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी देशप्रभून दिल्या। सबंद गोंयान कोलवाळ, शिवोली, कामुर्ली हे हातूंत रेंव बंद ना, फक्त केरयेच्या लोकांक ही बंदी केल्ली आसा। ही जी ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान काडल्या ही गोंयच्या रेती उत्पादकांच्या विरुद्ध आसा। पण महाराष्ट्रातले बोगस पास घेऊन जेन्ना बॉर्डरीचेर ट्रक सोडटात तेचो बोगस की खरे हे पास तुम्ही व्हेरीफाय करूंक जाय आशिल्ले। महाराष्ट्रात पद्धतच ना पास दिवपाची, कारण थंय ऑक्शन जाता रेतीच्या पट्ट्याचे, न्हंयचे ऑक्शन जाता आणि तेतून काढलेली रेती त्यांनी खंय भारतभर व्हरू येता। पण गोंयच्या रेतीक ते पर्टिक्युलरली केरी गांवान हे बंदी घातलेली आसा। किरणपाणयाच्या ब्रिज वयल्यान किंवा ब्रिज सकयल्यान किंवा मेन रोडा वयल्यान व्हरपाक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान बंदी घातलेली आसा। ही कित्याक? बाकीच्या ठिकाणी अशें जायना, फक्त केरी गांवांत जाता। हेचो अर्थच मुळी असो की भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जे चोरांचे सरकार आसा, हे सगळे चौकीदार आसात जे चोर आसात। हे चोर फक्त पैसे उठोवपा खातीर थंय करसवाड्या आणि हय केरी पुलीस दवरून लोकांचो छळवाद सुरू केला। जो आज उमेदवार म्हणून भारतीय जनता पक्षाचो आसा त्यांनी हे पैसे जोडपाचे कारस्थान केला आणि हे कारस्थान हाणून पाडपाची काँग्रेस संकल्प आसा आणि आम्ही हे हाणून पाडटले। त्यांना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान ही ऑर्डर जी दिल्ली आसा त्यांनी फाटी घेवपाची गरज आसा। ह्याच्यासाठी जर आंदोलन छेडपाचे जर झाले जाल्यार आम्ही ह्या इलेक्शनानच आंदोलन छेडता अशी त्यांना शिटकावणी हांव दिवंक सोदतां। मतदारसंघात अनेक समस्या आहेत आणि त्या समस्येतली ही एक समस्या, ज्या समस्येक आयज वाचा फोडपाक आम्ही मुद्दाम काँग्रेसचे लोक ह्या रेती वासियांचो जो विषय असलो तो घेवपाक येयल्या। कारण ह्या मांद्र्यान अशे अनेक गोष्टी आहात जे खोटे धंदे ह्या मांद्र्यान जास्ती चलतात आणि ह्या खोट्या धंद्यांक ह्या सरकाराचो पूर्ण पाठिंबो आसा। तेतूर करून जे काही कायदेशीर धंदे करतात किंवा जे पोटा पाण्यासाठी गरीब लोक धंदे करतात ह्या लोकांक चिरडले जातात, कारण त्यांना वेटीस धरून त्यांच्या पायाकडे त्यांना हाडपाचे असतात। हो त्यांचो मेन इश्यू हा। आता ही जी रेती व्यावसायिकाचो जो विषय आसा, ह्या रेती व्यावसायिकांचो जो विषय हो ह्या गेटींतल्यान ते तांकां गाडयो पास करपाक दिनात, पण महाराष्ट्रातले गाडयो जांकां पास बोगस पास लावन ते गाडयो पास जातात आणि मॅजिस्ट्रेटान आपण स्वतः कलेक्टरान ही ऑर्डर पास केल्या। कलेक्टराक जर स्वताची आपली जर बुद्धी खरी आसा जाल्यार तेणी असो एक विचार करचो की सामान्य लोकांक तुम्ही वेटीस धरतात। ह्या सरकाराच्या दबावा खाली न येता एक सामान्य लोकांचो विचार करून ह्या मॅजिस्ट्रेटान हो जो निर्णय घेतला तो फाटी घेवचो।